नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजे वाळपयच्या बाय इलेक्शनाचो निकाल सोमारा पणजे ESGत अजून एकाय पार्टीच्या फुडाऱ्याचो रॅली खातीर रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन अर्ज ना। निकालाचेर धाकधूक। मनीस हक्क आयोग ऑफिसरांक सोडटा ऑर्डरी, हायकोर्टान काडली खरडपट्टी। ब्रिक्स परिशदे वेळार पोलिसांचे जेवणा खाणा विशीं आयोगाच्या ऑर्डरीक चीफ सेक्रेटरी DGPन दिल्ली चॅलेंज। आणि चवथीच्या सिजनात पौरोहित्याक गोंयाक भटमामाची शॉर्टेज। शिर्शी गोकर्ण कुमठा वाठारांतल्यान गोंयाक पुरोहितांचो इम्पोर्ट। भटमामाचे शॉर्टेजीचेर खासा रिपोर्ट। पणजे वाळपयच्या बाय इलेक्शनाची मतमेजणी आनी निकाल सोमारा पणजे ESGत। सकाळी 8 ग्राउंड फ्लोरार पणजेची जाल्यार पयल्या मजल्यार वाळपयची मतमेजणी सुरू जातली। पणजेची 3 राउंडांनी, वाळपयची 4 राउंडांनी। वाळपय 40 पोस्टल मतदान आसा, पणजे मात ना। आयतारा सांजे मेरेन तरी एकाय पार्टीन व्हिक्टरी रॅली काडपाक रिटर्निंग ऑफिसराक अर्ज केल्लो ना। निकालाचेर दोनूय कडेन धाकधूक। सोमारा सकाळी 8 वरांचेर ESG कॉम्प्लेक्सात मतमोजणीक सुरवात जातली। So all the arrangements have been made from the district election officers and the RO's office for the counting of 11 Panjim and 19 Walpoi tomorrow. We'll be starting off counting at 8 o'clock and we will be starting with in case of Walpoi, we'll be starting off with the postal ballot first as per the instructions of the commission. Once postal ballot has started, then we can take up the normal counting. We'll have 14 tables each in each of the counting halls. The counting of both Panjim and Walpoi will be taken up parallelly, simultaneously. Both in Panjim and Walpoi counting halls, we will have 14 tables each. So therefore it will go on till the third round. We'll have 3 rounds each of counting for both the constituencies. In fact, for Walpoi we will be having 4 rounds in order to complete the counting, because we have 46 polling stations are there to be taken up for counting for Walpoi. Apart from that, almost 100 staff have been appointed for the purpose of counting, including both the constituencies together. Proper and necessary security arrangements are already in place at the counting venue as per the norms of the commission. Postal ballot, there were around 40 plus applications only in Walpoi constituency. There were no applications from Panjim. So as of now, I am not aware as to how many postal ballots have been received by RO Walpoi. RO Walpoi will be sending the report today. Once the postal ballot box is opened and the proper counting is done, it will be resealed and it will be brought here. Only the box will be opened to take out the postal ballot in the presence of the political party representatives and the general observer. After that, the postal ballots will be shifted to the counting center. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार, तुळशीदास च्यारी आणि शिरीष कुंकळकर। मनीस हक्क आयोग खाती आनी ऑफिसरांक ऑर्डरी सोडटा म्हूण हायकोर्टान खरडपट्टी काडल्या। हो आयोग फक्त शिफारस करपाक शकता, आदेश दिवंक शकना हें हायकोर्टान निकालावेल्यान स्पश्ट केलां। 2016च्या ब्रिक्स परिशदे वेळार मनीस हक्क आयोगान पुलिसांक जेवणाच्या आनी फॅसिलिटीची चवकशी करची, तांचे ड्युटेची वरां थारावची म्हूण खात्याक ऑर्डर सोडिल्ली। ताका चीफ सेक्रेटरी आनी DGPन हायकोर्टांत चॅलेंज दिल्ली। ब्रिक्स समिटा वेळार पोलिसांक सारकें खाण जेवण फॅसिलिटी मेळना, तांकां मायज वरां ड्युटी करचे पडटा म्हूण एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिशान मनीस हक्क आयोगा कडेन याचिका घाल्ली। ह्या याचिकेची दखल घेवन मनीस हक्क आयोगान चीफ सेक्रेटरीक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची आनी पुलिसांची ड्युटेची वरां आनी जबाबदारी थारावन दिवची म्हूण ऑर्डर काडिल्ली। ॲडव्होकेट आयरिशान गोवा पुलिसांक सारकें खाण जेवण आनी फॅसिलिटी मेळना म्हूण मनीस हक्क आयोगा कडेन केल्ली कागाळ। मनीस हक्क आयोगान चीफ सेक्रेटरीक ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक पुलिसांच्या ड्युटेची वरां आनी जबाबदारी थारावंक सांगिल्ली। चीफ सेक्रेटरी DGP मनीस हक्क आयोगाच्या निर्देशांक चॅलेंज दिवंक हायकोर्टांत। मनीस हक्क आयोगाक सुचोवणी वा शिफारस करपाचो अधिकार आसा, आयोग निर्देश दिवंक शकना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां। चीफ सेक्रेटरीक फोन करून ताका आयोगा मुखार हाजीर रावंक सांगलो म्हूण हायकोर्टान मनीस हक्क आयोगाक वडार काडला। सुमार 90% केशींनी चीफ सेक्रेटरी पयलो प्रतिवादी आसता,
प्रत्येक केशीक ताची हजेरी जाय पडली जाल्यार तो कामूच करूंक पावचो ना आनी ऑफिसूय चलोवंक शकचो ना म्हूण कोर्टान निरीक्षण नमूद केलां. हायकोर्टान याचिकेचो निकाल लायलो. मनीस हक्क आयोगान खंयचे केशीचेर शिफारसी आनी सुचोवण्या पुरतो मर्यादीत रावचो म्हूण हायकोर्टान मनीस हक्क आयोगाक स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेव एक ब्रेक.